देमाईज पावसात राज्यातल्या चडशा शेतकारांचे मोठे लुकसाण. सरकारान शेतकारांक चवथी आदी लुकसाण भरपाई दिता म्हटला खरें, मात घामाकश्टान रोयिल्ले पीक कुसता ते पळोवन शेतकार सामको दुखावला. आणि हे आम्ही शेतां करता हांगासर, पण येयल्ले दिसा बुट्टी येता आनी पिड्ड्यार जाता सगळी शेतां. अंदू सारकीच वाट लागली. अंदू म्हणजे अशी इतली वाट लागली की कंटिन्यू चालू पावस उरलो ह्यो. आनी सगळे बुडोन आमी चोरो हेवटेन घातलेलो तेवटेन घातलो, ते वटेनतले शेत आहा ते गेले कंप्लीट आमचे. वयर मड्डार थंय गेले, ते म्हाजे व्हडलें गेले शेत थंयसर. आनी ते सारकें म्हणजे कांयच ना तेका. हे आतां तेवटेंतलो चोरो हाडला आनी हेवटेन आतां इल्ले हे तरी म्हटलें इल्लें लावया अशें म्हणून हांवें नंतर हें केलां. उती आहा ती आतां तुमी पळोवंक गेल्यार ती ताजी ऑपोजीट सायडीन आतां ही म्हणटा हांवें दोन धाकटी दुकानां हाडून लायिल्ली त्या पासून केलें. फुडें कितें जाता तें जाता. सगळें बी पुसून गेले. 22-30 उदीक शेतान भरून उरले. कांयच उरलो ना, एक गोटो पासून उरलो ना शेतान. गव्हर्मेंट आतां येतला केला, कितें दिता तें पळया. म्हणजे डॉक्युमेंट कितें आमकां वन फोटीन घेवन यो, दुसरो 114 लेटस्ट घेवन यो, दुसरो 114 व्हरून दिल्या मागीर तेजी गेल्यार सगळ्या लोकांची जवळ जवळ 90% लोकांची शेतां पिड्ड्यार येयल्ली आहा. उदीक तर कशेंच भायर सरना. तो कॅनलाची गळटी लागता, हे सगळे बांदलेले आहा सगळेच. म्हणून आमचे आतां कितें शेतकरी सगळे बुडोन आहा. म्हणजे 2 फावटी लायले, आतां तिसरी फावट हेचे कडले पांया पडून लोक काडून घाल तेचे लोक घेतले. तिसरे फावट कितें करप. म्हापशेच्या विभागीय कृषी कार्यालयात सुमार 950 शेतकऱ्यांचे अर्ज आयिल्ल्याचे विभागीय कृषी अधिकारी संपत्ती धारगाळकर सांगता. अतिवृष्टी जाल्यार त्या खातीर जी टोटल एप्लिकेशन आतां फाटल्या 15-20 दिसां भितर जे आमी पळयता ती आमकां 950 सुमार एप्लिकेशन रिसीव जाल्यात. आमी 650 सुमार एप्लिकेशन करून प्रोसेस केल्या आनी उरलेल्यांची इन्स्पेक्शन चालू आसा. आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 250 हेक्टरा वयर जमीन पॅडी क्रॉप अफेक्टेड जाल्लेले आसा. आनी टोटल जो लॉस आसा तो सादारण 69 लाख पर्यंत हो कॉम्पेन्सेशन वचूं शकता. आमची स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी, त्याच्या अंडर हे स्कीम ही इम्प्लिमेंट केली वयतली. स्कीम इम्प्लिमेंट केली. एरिया चडशी आसा ती ऑल्दोना, पोंबुर्फा, गिरी, सांगोळडा, अशेल, आसगांव, मागीर नेरूर, पिलेन, सुकूर, पेनादी, फ्रेंका, साल्वादोर दमून आणि बाकीचे सगळे एरियाज आसा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ल्या उतराप्रमाण चवथी आदी लुकसाण भरपाई मेळटली अशी शेतकार आस लावन बसला. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे.